भाजपात 3 बायलां आमदार आसा, तांकां सद्याक मंत्रीपद दिवपाक शक्य ना. 2 जाणांचे घरकार पयलींच मंत्री आसा. एका घरात 2-2 मंत्रीपद दिवप योग्य न्हय. मात ह्यो तिनूय बायलां आमदार कसलीय जबाबदारी पेलपाक सक्षम आसा म्हण राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडे उलयला. आज आम्ही पळयतात की इफ यू सी द रेशो, हांव सांगता इम्पॅक्ट रेशो सांगता तूं आज महिला 1000, दादले 1000 असत जाल्यार महिला 1020 आसा. दिस इज अ ग्रेट सायन. तुका म्हणजे आयज कशें आसा पळय, एक हांवें तुका फुडल्या हातून 13 महिला रिझर्व जातल्यो म्हणजे रिझर्वेशनचे. पण ह्या फावटी कॅबिनेटान एकूय मंत्री ना म्हणटा. कशें आसता की एका कॅबिनेटा भितर एखादो जर घरान 2-2 तूं दितलो कॅबिनेट मिनिस्ट्री, तो पयलो प्रश्न आसा. आमची जेनिफर लास्ट टाइम कॅबिनेट मिनिस्टर आशिल्ली, काम केलें काय करूना. हांगा बशिल्ले सगळे जाण कॅपेबल आसा, सगळे मिनिस्ट्री सांबाळपाक शकतात. आनी त्यामुळे इंडिपेंडंटली तुम्ही प्रश्न विचारता पयलीं हांव सांगता. बऱ्याच जाणांनी सांगलें की तेंचो घव आसा म्हणून निवडून अशें ना. शी इज ऑल्सो कॅपेबल. तिका जर एखादी फायल जर वाचपाक जाय जाल्यार ती वचून घरा विचारची ना, ती कॅपेबल आसा. तिका जर सांगलें फायल वाचून डिसिजन घे, ती डिसिजन घेवं शकता. तिका सांगलें ती डिसिजन घेवं शकता. दे आर कॅपेबल महिला. स्वतःच्या आत्या असताना स्वतःच्या घरातली थोडीशी मदत लागताच, पण एखादे डिसिजन घेवपाक दुसऱ्याक वचून विचार करिना, ती कॅपॅसिटी त्या तिगाय भितर आसा. हांव अशें म्हणटा की भारतीय जनता पार्टी सगळ्या महिला भितर आसा. तेन्ना रिझर्वेशन येतल्यार तुका सक्षम महिला समोर आसतले, इतली हांव तुका गॅरंटी. पण तुम्ही सक्षम करपाचें काम भारतीय जनता पार्टीन ऑर्गनायझेशनच्या लेवलचेर केल्लें आसा. फायनली कित्याक तुमी कित्याक केली ना ते असो प्रश्न विचारते. तुम्ही प्रश्न विचारले हांव उत्तर दिता तुमकां. कारण त्या वेळाचेर विनेबिलिटी ही क्रायटेरिया आसता आणि एखाद्या मतदारसंघा भितर जर विनेबल जर मेल आसत जाल्यार दिवंक जाय. पण आता जे वेळार रिझर्वेशन जेन्ना जातलें तेन्ना ती महिलाच आसतली. त्यामुळे वी विल कम्पेअर अवर महिला विथ अदर पॉलिटिकल पार्टी महिला. आणि त्यामुळे 13 महिला आमच्यो सक्षम महिला उमेदवार डेफिनेटली आसतले. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा 13तल्यो 13 महिला आमच्यो निवडले. इतले आमच्यो कॅपेबल महिला आसात. कॅबिनेटाचो कशें आसा, कॅबिनेट तुका हांवें तुका रिझर्वेशनाचें उलयलें. रिझर्वेशनाच्या वेळार ते तुका कंपल्सरी दिवचें म्हटलेलें तेन्ना दिवं जाय. आमच्या लोकसभे भितर तुका सांगलें मरे हांवें 10 कॅबिनेट मिनिस्टर आसात, कॅबिनेट आनी स्टेट म्हणून. आणि त्यामुळे योग्य वेळार ते योग्य गोष्टी जातल्यो. काय चिंता करता. I'll speak for myself. I'm a first time MLA. आम्ही आता जेन्ना स्कुलान पसून शिकता, प्रायमरी, सेकंडरी, हायर सेकंडरी, माय कॉलेज येते. So I'm just learning. So I don't have expectations. Let me learn. Like I've just become an MLA. So आम्ही हळूहळू करून you have to progress in life. You can't just jump to the next level. Whoever is a minister today, they are all like experienced MLAs who have been there इतले वर्सां त्या राजकारणान आसात आनी मागीर ते आतां मिनिस्टर जाल्या. हांव फर्स्ट टायम MLA. लेट मी गेट द हँग ऑफ इट. आय एम लर्निंग. एवरी असेंब्ली सेशन इज अ लर्निंग सेशन. सो हांव शिकता आमच्या सिनियरा कडल्यान. आनी देर इज ऑलवेज नेक्स्ट टायम म्हणटा तशें न्ही. So just because opposition म्हणटा ह्या कॅबिनेटान घाला, so at least I'm speaking for myself, from my seniors, and there is always a next time for an opportunity.